आमकां पूर्ण खात्री आहा की रुमडामळ, दवर्ली आनी आकीबाज ह्या तिनूय पंचायतीन आमी लीड घेतल्यात. कारण आमचो सरकारान केल्लो BJPचो सरकारान केल्लो विकास जावं आमच्या मोदी सरकारान केल्लो विकास जावं आमच्या जिल्हा पंचायतीन हांव 2 फावटी आसलेलो हांव दोनूय फावटीन हांवें केल्लो विकास आनी आमदार म्हणून जी केलेली कामां ही सगळी पळयल्यार लोक आमच्या बरोबर आसात. मात्शी दुबाव ना. जी आमचे कार्यकर्ते किंवा आमदार आमचो आख्खे मतदारसंघात भोंवतात ते प्रमाणे अशी जे वोटर येतात ते फक्त भारतीय जनता पार्टीचेच वोटर्स येतात. भारतीय जनता पार्टीचेच वोटर्स येतात आनी म्हाका खात्री आसा कार्यकर्ते आनी आमदाराचे हेजेर आमी हे सीट जिखतले. This time silent voters will be making a very big impact because लोक अशें एवरी टायम उलयताले ह्या फावटी उलयना. सो थंड आसा सगळें वातावरण. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती इट इज ऑलवेज सेट सायलंट वोटर्स आर मोर डेंजरस देन लावड वॉइस. पार्टीन सपोर्ट जायतो दिला मुवमेंट करपाक आनी ते म्हाका जाय थिंग कॅम्पेनिंग आसा ते फॉलो केला. काँग्रेस हॅज वर्किंग युनायटेडली विथ ऑल द रिलीजन. 20 मागस तितून 4 पंचायती आसा आनी त्या 4 पंचायती कडेन ऑपोजिशनाक बसोवपाक पोलिंग एजंट सुद्दां ना. तेंच दाखोवन येता की हे इलेक्शन जातलें ते वन सायडेड जातलें म्हणून. आनी बाब आमचो संदीप बांदोडकार BJPचे हेजेर सारको मॅक्झिमम लीड काडून वन सायडेड लीड काडून जिखतलो. जे जे वोटर पळय आतां वोटींग करूंक येयल्ले पळय आसा सगळे आमचे परिचयाचे आसा आनी सगळे आमकांच वोटींग करतले. तुमकां जर बदल जाय जाल्यार तुमी आतांच तुमकां हो चान्स आसा बदल करपाक आनी हेचो रान तेंचे कितें आहा पळय ते दाखोवतले. लोकांची खूब अशे एक्सपेक्टेशन्स आसा. तेंची कामां मेन इंटेंशन आसा म्हजें की लोकांची कामां जावनी. लोक म्हाज्या बरोबर आहा. आमी गळ्यात पट्टे बिट्टे कांय घालूंक ना. कितें आहा तो राजेश दाबोलकार. आमच्या सगळ्या लोकांनी प्रपोज करून ताका एक कॅन्डिडेट दवरल्लें आसा. आनीक म्हजी मेसेज म्हणल्यार अशीच लोकांनी म्हजें काम पळयलां आनीक म्हाका दुसऱ्यांचेर कांय उलोवपाक नाका. जें हांवें कितें काम केलां जें लोकांक दिसता बाबा हांवें कितें काम केलां तें लोकांक दिसता आनी ताकाच लागून म्हाका ग्रास रूट लेवलाचेर टू टॉप लेवलाचेर आयज म्हाका लोकांनी एलेक्ट करून. हातूंत जायतीं कामां केलेलीं आसात आनी तेच भशेन तेच्याच आदारान हांवूय ती कामां करूंक वावुरतलें आनी हांव सदांच लोकांच्या बराबर रावतलें आनी लोकांची कसलीं कामां आहाय ती हांव करूंक वावुरतलें. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स RG आमी सदां फायट करपाक उबी आसताय आनी आमी केन्ना वीक आसनाय. आनी हेज्या पयलीं म्हाका एक स्टेटमेंट मेळ्ळो की हांव वीक कॅन्डिडेट म्हूण. सो तेजो हांवें रिप्लाय दिलो आहा तांकां की हांव वीक कॅन्डिडेट न्हू. आनी जरी तर तांकां कळपाक जाय वीक कॅन्डिडेट कितें तो 18 जे दिसा कावंटींग जातलें त्या दिसा लायव्ह ह्या सगळ्या मिडिया वचेर तांकां हांव सांगतलो वीक कॅन्डिडेट कोण तो.